सुरू करता. right. ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. मला वाटते अंतरित्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा, महाराज या सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. रामा मी तव दास दास म्हणवी, माते कशाचे भय. रामा जाईन मी ज्या स्थळी, सुख घना होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करीसी रे, तू तात मी बालक. तू तात मी बालक. तू तात मी बालक. श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. मंडळी, आज 5 समास आम्ही सुरू करता असती. तुम्हाला सगळ्यांना स्वागत. ताचे खातीर आम्ही पायथ्याला मात्र नाही, वयर हिमालयाची कळसाल्या घेऊन पावल्या ती. जाल्यार वयर वतना खतरनाक खडतर प्रवास आसा. त्यामुळे ती समज असल्या मात्र नाल्यार थंय पाय मस्त निसराड आसता, पाय निसरचे शकता. सो वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफूल बाय क्लायबिंग अप. त्या खातीर लक्ष दिवन आयकया ती. आतां आमी आत्मारामाचे 5 समासांतले 4 समास पळयले. एक त्याग निरूपण, दुसरो केलो माया निरूपण, तिसरो ब्रह्म निरूपण, चौथे खंयचें साधना निरूपण, साधन निरूपण, आनी आतां 5वो आसा तो स्वानुभव निरूपण. तर आतां हातूंत गेलपंत आमी म्हणलेलें की कशी हें करचें म्हणून. आतां आत्माराम म्हळ्यार आत्म्याचें आमकां ज्ञान जावंका, तांत एकरूप जावंका म्हळ खातीर आमी हें सगळें करता आसता. बरोबर. हां, आतां 5वो अध्याय म्हळ्यार ताका ज्ञान जाल्ल्या. चौथे अध्यायाचे चौथ्या समासाचे शेवट आमी कल सांगलो तांकां जाल्लें. तर ते म्हणटा ते तुका हें सगळें मेळ्ळें, तूं तुगो स्वानुभव सांग म्हणून. बरोबर. पूर्वी दास्यत्व होते केले, त्याचे स्वामित्व प्राप्त झाले, आणि तयाचे महत्त्व रक्षिले तरी थोर उपकार की. प्राप्त झाले अद्वैत ज्ञान, अभिन्नपणे जे विज्ञान. तेची जाण आत्मनिवेदन, जेथे मी तू पण नाही. तांणी कशी पैधोन केल्ले. आनी ते ज्ञान जायना पण सुद्दांय ही ज्ञानोत्तर भक्ती करपाची. साधन सोडच्या ना, मर असड सोडच्या ना, म्हळ्यार देह दवर सर सोडच्या ना.
कल्या म्हळ्यार ते आमी बर्फांत आनी चमकतना कांटे लायिल्ले बूट घालून घेतात पळयल्यात न्ही तुमी ते तोपून बसता ती तेमी ती तांकां पांय निसरना नॉन स्किड टायल्स बाथरुमान घेतात पांय निसर न्हय म्हणून तशी नमुन्याचे आमी मनाक एक साधनेचे अंकुश लावन घेवंक म्हळ्यार आमगेले हांगा थंय वचना सतत मना श्लोक वाचता ती आमगे साधना चालू आसता आज साधन म्हळ्यार हांगा नेमके कल्ले आमी सांगिल्ले हां पयले तुस्तांनी सांगले की कले जे तुका जे परत परत सांगता म्हूण तुमकां दिसतलें जाल्यार सांगची गरज आसता जितुके काही नासोन जाईल जे अशाश्वत असेल तुझं समागमे न येईल तितुकेच द्यावे मज आता हें कल्लें जितुके काही नासोन जाईल कल्ल नासून वता जे उत्पन्न जाता ताजो नाश जाता बरोबर आणि तें कल्लेसो अशाश्वत म्हळ्यार कितले ताजी काळजी घेतली तरी ते वरचे कर न्ही आमचे खातीर बरोबर तेमी ते अशाश्वत आता अशाश्वत आणि आमकां देह दवरून वतन तें घेवन वचूंकय जायना तितलें म्हाका दी म्हळ्यार हांव तुका परब्रह्मांत व्हरून घालता आतां कल्ल्याक हें कल्लेसो की हें खंयच्या स्टेजार आयल्या हें आत्माराम तें पयलीं पळयात खंय स्टेजार आयल्या की दासबोध पुराय वाचूंक जाला कोण पिल्ली म्हणटात तशी उद्धव तरी एकदम शार्प आशिल्लो ताणें सगळें समची आकलन कोण घेतल्या कडेन मनाचे श्लोक डूज डोंट्स अशें वचूं नाका तशें वचूं नाका तें सुद्दां पुराय ताणें केलें आयकलें तरी सुद्दां खंयची फायन ट्युनिंग वरल्या तर आमगेल्यांतलो प्रत्येक जण आमी सुद्दां उद्धवच आसत आमगेले हेतू महान आसत व्हड आसत जाल्यार खंयची कमी पडटा ती तेमी पूर्ण आत्मज्ञान जायनी म्हणूकय जायना कल्ल्याक सांग आत्मज्ञान जालेलो म्हाका जाल्लें म्हणून म्हणना आनी जो म्हणटा ताका आत्मज्ञान जालेलें आसना कल्ल्याक सांग की आत्म्याक कसली उपाधीची ना तर परब्रह्म जें आसा परब्रह्मांत एक जावचें ताका कसली उपाधी ना तादात्म्यानेच तें उपभोगता म्हळ्यार हांव तांत एकच जावंका एक जायना पूण तें कर गुणवता तावळी आमी कोणाकय तशी दिसता ती दिसना अशी ना पण सादी मनशाशी दिसतात आमगे भितर कल चल्ल्या तें पळयतल्यांक कळना पण आमकां भायले लोक दिसता आसता ती मात्र न्ही तांच्यान प्रत्येकांत आमीच आसा ती हें दिसता आसता तरी कल्ल्याक पाप दिसता गेले तरी रडता आसा ती पाप रडताच आसा ती तूं कल्ल्याक रडता धनवानाचा भिकारी पुत्र जैसाके तशी तू स्वताची परमेश्वर आस तुगल हातान तू सत्त आस तरी तू रडता मग कसल्या तू रडता हें एक नमुन्याक कण दाटून येता ज्ञानोत्तर भक्ती म्हळ्यार ती तेमी दास्य भक्ती करुया म्हूण दिसता की असल्यांक कशी ह्या बाजू हाडचें म्हळेलें हां तर तांणी तेमीच सांगलें तें ना हें करा ती दान कोन्न सोडा ती आतां तूं मायेचें दान करचें म्हूण जर ठरयलें तर दुसरं माया निरूपण आसत हां माया निरूपणान तूं मस्त बाकीच कसलें सांगून जाल्यार शॉर्ट टर्म म्हळ्यार इकल नमन्या माय आसता हां एक तर वस्तुनिश्ठ माय आसता आतां आमी माय तांणी सांगल्या कूड़ा कचरा मुझे दे दो आतां त्या कूड़ा कचऱ्यान तूं सुख कचरो आसता वल्ल कचरो आसता सादें हांव सांगलें सुख कचरो आसता वल्ल कचरो आसता आनी कसले आसता हां ई कचरो म्हूण आसता ई म्हळ्यार कळ्ळें की इलेक्ट्रॉनिकाचो कचरो आनी ईमेलाचें कलकल कॅसेट्स हें त्या कचऱ्या विलेवाट विंगडना म्हणून लायतात तशीच आमगे प्रत्यक्ष आयुश्यान सुद्दां 3 नमुन्याची माय आसता मायेचो कचरो रादर जे कळ्ळें आसा अविनाशी आसा आनी तेमी ती आमकां कळ्ळें म्हळ्यार आमी तें घेवन वचूंकय जायना अशें सगळें पेरिशेबल कसले वस्तुनिश्ठ माया पयली म्हळ्यार ज्यो दिसतात वस्तू कल्ले वस्तू ना ती एक काळी अशी आशिल्ली आमी नवीन घर केलें तेन्ना च्या कुचऱ्यांचो प्रत्येक नवीन घेतिल्लें
आत इतले सामान जाल्ल्या दवरू जाग ना कर्म काणुडोंच्या मन येना प्रत्येक अयो ह्या वेळा घेतले ह्या पगारान तांणी ती पोटा चिमट काण घेतलो भावना भावना त्यामीत उडोवंक आमी मन येना हां आणि ते वायट जालेले सुद्दां आमी माळ्यार दवरतात की ना माळ साफ करतात म्हणटात दिवाळी वेळार ते काडटा ती साफ करता ती माळ साफ करची म्हळ्यार तें तोगू काडटा ती माळ पुसून घेता ती त्या वस्तूय पुसता ती परत दवरतात कोणाकय जाय वे म्हळ्यार नाका म्हणटा ती भंगारवाल्या दिवच्या मन येना आणि जाग आसना तर असले हे जे आसत ताका आमी माळ साफ करची म्हणटात ताजो त्याग जातवे जायना वस्तुनिश्ठ माय म्हळ्यार कल्ले ज्यो ज्यो वस्तू आसा ती आमी विकत घेतनाची एक आमकां मनांत येवंका की ही वस्तुनिश्ठ माया म्हळ्यार वस्तूक दे आर पेरिशेबल अविनाशी आसत आज ना फाय त्या बिगडच्योच आसत एक एक फावट आमी सांगाती वस्तू घेतात न्ही मल बामण म्हाका म्हणटा की केन्नाय सांगाती कशी बिगडटात त्यो वायट जाता ती फ्रीज वायट जाता त्याच वेळा वॉशिंग मशीन वायट जाता त्याच वेळा मिक्सर वायट जाता सगळे खर्च एक सांगात येतात कशी एक सांगात घेतले मी ताका लायफ तांची कमी जायत वत न्ही तर तें काणुडोंच म्हळ्यार कल्लें जेन्ना वेवस्थीत आसा ती वेवस्थीत प्रमाण काळजी घेवन वापरचें जाल्यार मनांत हें आसता की केन्ना ना केन्ना कोणी तें वायट जावचें आसा अशें एक दिवस येतलो ज्या दिवस मिक्सर चलनाच किंवा तें ताजी ब्लेड्स तुटून गेली चलना तावळ 2 पावलं मागशी सरची तितले आमी मनाची तयार दवरता म्हळ्यार आमगे मनाची शांती आनी आनंद आमी घालोवचे ना हां हें मुख्य आमगे साधन हेतू मन शांत आसता समृद्ध आसता सदां सदां गोश्टींत चिरी चिरी करच्या ना तावळ हें मनान घेवंका तें मिक्सरच न्ही वायट जातलें आज ना फाय जावचें आसलें तर 2 दिवस ते मिक्सरांतल्यान काडलें मिक्सर वापरनासतना रांदप करूं कळना हांवें शिक्का ती एक पण गॅसच खर्चलो कल करचें तर गॅस नातिल्याच कशी रांदप करचें तेंवूय शिक्का तें कशी करूं येदो म्हणून देवा तेन पयशे आसतात हातांत तो आजी लोकांक पण आमकां तेंची जाय आमकां हेंची जाय म्हळ्यार तशी जायना तर ती वस्तुनिश्ठ माया 2 पावलं मागशी येवच्या शिक्का तशेंच व्यक्तिनिश्ठ माया व्यक्तिनिश्ठ माया म्हळ्यार कल्लें व्यक्ती म्हळ्यार कोण मनशां व्यक्त जालेली आसा ती वस्तूय व्यक्त जाता ती पण तांकां ती जावंक कले करना ती आमी केले शिवाय व्यक्ती तशी न्ही त्या बाजूच्यानय जोर लायता ती ह्या बाजूच्यानय जोर लायता ती तेमीत आमी तांगेल मायेन जास्ती शिरकता ती इथे म्हळ्यार तिवूय आमचेर प्रीत करता ती आमी तांचेर प्रीत करता ती सोडची भोव डिफिकल्ट जाता तावळ तांतू आमी लवींग डिटॅचमेंट म्हळ्यार तां लवींग डिटॅचमेंट हाजो अर्थ कलो तांगेल काळजी घेवची आमकां दिसता लव म्हळ्यार एक शेक हँड केलें तांकां पोटोळ घेतलें तांगेल उम घेता बसली तांकां जाय तें खावच्या कोण नाक नाक म्हणटा सारकें भरयता बसली स्पून फीड करता बसली तांगेल एक सम अभ्यास घेतलो तांगेल काळजी केल्ली काळजी केल्यार कल जाता गो तसो एक हांवें 2 जाणांनी झाड रोवलेली तांगेल आंगणांत 2 नेबर्स एकलो जाय तितलेंच उदक घालता ठरावीक वेळेर थोडें थोडें उदक घालचें आनी दुसरो भोव मस्त ताका प्रिती नित्य तें उदक घालचें आनी कितलें जाल्यां वाडल्यां की ना म्हण 8-8 दिवसां काण पळोवचें परत रोवचें अशी कशें जावं मस्त उदक घालचें खत घालचें हें घालचें तें घालचें एक दीस व्हड वादळ येता तें झाड व्हड जाता दोन्ही झाड व्हड जातात मस्त वर्सांनी जाल्यार वादळांतून तें थोडें उदक घालिल्लें झाड कोस तशी राबता आनी जें मस्त उदक खत घालिल्लें ताणें मस्त काळजी घेतली म्हूण म्हणलेलें तें कोसळून पडटा अशी कशी जाल्लें म्हण तावळ तो दुसरो म्हणटकलें की हांव ताजी जाय तितलीच नीग राखली काळजी घेतली तेमीत कल जाता ताका स्वतंत्र केलें हांवें तुगेल मूळ वाडय तेमीती उदका शोधान जें कमी पडलें उदक तें सोदूक ताजी मूळ वाडून जमनींत गेली समची आनी भक्कम बसली तेमीत तें झाड जशी वयर वाडलें तशी तो घुसडे वाडलें आमगे चेड वकले करतना तांणी चिक्के पडले की आमी तांकां धरून वतात नो दॅट शूड नॉट बी डन आमीच तांकां पांगळे करून घालता ती एक चेडूं पडलें बा रडता उठा उठा हांग मा हे पळय ताका मारी अशी मारी फट्ट करून मारी चल काय जाय न्ही तें पळय तें नन्नी करता तूं उठा यो म्हण कोणें पळय ना तिका लक्ष दिनात म्हळ्यार थोडे वेळ पळयत तें रोवन रोवन कोणें पळयत की म्हण
पळयना जाल्यार आपण जावन उठायता आनी चमकुनच्या लागता. तशी केल्यार मात्र ती चेडवां चमकुनच्या शिकतात. नाल्यार सगळो दिवस तांणी पांगूळ गाडोच घेवचवे, पंगू जावचवे. तशें चेडवांक आमी देहाने मनाने पंगू करतात. तशें करचें ना. तांचे खातीर जाय ती काळजी घेवंका, मनान मनाचेर प्रेम करचें, तांकां बरे संस्कार दिवंका, तांगेल्या पांयार उबरोवच्या शिकोवंका. जाल्यार आमी अलिप्त रावका. आतां अलिप्त रावचें ही वस्तुनिश्ठ मायेस त्याग केन्ना करचो जाता? आमगेल्यान सुरे वयान फरक पडता वता. आमी ज्या वेळार एक नवीन लग्न जावन आयिल्ली बायल मनीस आशिल्ली, तिणें केलें. ताजे नंतर तिची व्हड जाली, कामां वता, हें करती घरची करती बायल मनीस, सगळें सांबाळताली. ताजे नंतर सून आयल्यो. सून आयली, एकूच चल्लो, एकुलती एक सून आयली. सून येना पूण तिगेले थोडे मॉडर्न विचार. तावळ तिका आमी सांगयेद TMT हो जप म्हळ्यार कळ्ळें, तूं म्हणशील तसं. आनी डेलिगेशन शिकका. डेलिगेशन म्हळ्यार कळ्ळें की आमगेलें आज धरून हें किचन तूं सांबाळ मा म्हूण थोडें डेलिगेशन. तशें आमी गृहस्थाश्रमांत दादल्यान सुद्दां तशी करता. एक ठरावीक वय जायना पळय, वानप्रस्थ स्विकारच्याक अरण्यात वचका म्हणना, रानांत वचका म्हणना, घर तुची. ते कशी चलयतात घर तशें चलू दिवचें. आनी आमी चिके अलिप्त रावचें. हक्काची त्याग म्हणटा ती. त्याग म्हळ्यार कळ्ळें, आसक्ती सोडून दिवची. आसक्ती सोडून दिवची. कोणें आमचेर वसवस करता ती, तें वायट दिसता. जाल्यार हांव तर अशें विचार करतां, बरें जालें तांणी वसवस केलेलें. नाल्यार तांणी आमचेर प्रेम केलें आनी आमगेलें प्रेम आसची म्हणना पडे आमगेलें केन्नाय दोरी मायेची सुटचीच ना गळ्या पांच बशिल्लो. त्या पेक्षा एकल्यान सोडून दिलें. आतां आमकां सोडूंक इजी न्हय म्हणून तें लक्षांत घेवंका. म्हळ्यार खंयच्यान तरी वायटान बरें सोदचें हें आसता. तशें आतां तिसरी माया कसली? निसर्ग निर्मीत माया. निसर्ग निर्मीत माया आसता म्हळ्यार कळ्ळें, डेली विंगड क्लायमेट. एक दिवस थंडी, एक दिवस गरमी, एक दिवस शीं खाता, एक दिवस ऊम येता, एक दिवस खांक जाता, एक दिवस आनीकल जाता, पोट बिगडता. हें निसर्ग निर्मीत माया. कळ्ळें, निसर्गान दिल्लेलेंच आमी खावंका. विंगड कले खाल्लें पिलें की ताबडतोब आमगेलें तब्येत बिगडटा. तर ताजे त्याग त्याग म्हळ्यार कल करचें की मनान एक्सेप्ट करचें की क्लायमेट बदलतलेंची. वी डोंट हॅव एनी कंट्रोल ओवर इट. आमकां तें कंट्रोल करूं जायना. तें देवागेल्या हातान तसं. निसर्ग निर्मीत माय ती मायेक आमी कंट्रोल करूं जायना. जाल्यार आमी वी हॅव टू प्ले डिफेन्सीव. म्हळ्यार खंय भायर वतना शीं खाता म्हूण दिसल्यार खंय प्रवासा वतना स्वेटर व्हेलें, ही काळजी आमी घेवयेद न्हय. अमुके खावची ना म्हळ्यार खावची ना. गरमी दिवसांत तूं हें करचना, थंडी दिवसांत तिळाच कले खावचे. आमगेले सोपस्कार न्ही हिंदू धर्मात भोग आमटे सती. तिळा उंडे, तिळगुळ हें थंडी दिवसांत आसता. थंडी आसना म्हणा हाका संक्रांती कडेन, पण संक्रांतीक तें खावंका म्हूण केलें. कळ्ळें न्हय. तें कल खातीर केलें. कल खातीर रूल केलो की थंडी दिवसांत गरम कलें पडटा वचका म्हूण. आनी गरमे दिवसांत तूं थंड कोकम सरबत पिवंका, लिंबू सरबत पिवंका, अशें सगळें. तर ही काळजी डिफेन्सीव खेळचें. पावसान भिजन अशी छत्री घेवन वचका. कितलो आमकां आलस आसता, आमी छत्री व्हरना ती. अयो छत्री ना म्हणून कडेन कोणाल मेळटा की पळोवचें कल्ल्याक. आमगेले आमी डिपेंड ऑन अवर सेल्फ न्ही. आनी तशीच डेलिगेशन हांतू व्यक्तिनिश्ठ मायेन सुद्दां डेलिगेशन आसता. गृहस्थाने घरांत तूं व्यक्तिनिश्ठ माया परत घेता हांव. कळ्ळें, ती मस्त इम्पॉर्टंट आसता. बाकीच कोणी कशी करूं जाता, पण व्यक्तिनिश्ठ मायेन तूं दोन बाजून ताणटा आमकां. ते कोणाचेर आमी प्रीत करतात की तिवूय आपणा लागीं आकर्शून घेता ती आनी आमी तांकां आकर्शीत करता ती प्रेमाने. म्हणटात प्रेमान म्हणून, जाल्यार शेवटी ती मायाची. शेवटी ती मायेचो एक अर्थ पयसो, मायेचो एक अर्थ कळ्ळें स्वार्थ. हिवे मायाचे आसता. तर खंय पूण आत्तां आमी केल्ल्यार नंतर आमकां बरें जातलें हे अपेक्षेन आमी कले दिता ती करता ती. तशी न्ही. हें व्यक्तिनिश्ठ माय म्हळ्यार तांचेर प्रेम कशें करता, मनान मनाचेर करता. आनी तेमी ती गृहस्थान घरांत तूं राबून इतले दिवस ताय कशें केलेलें तें डेलिगेशन करचें. वानप्रस्थ स्विकारचो, संन्यासाश्रम स्विकारचो. संन्यासाश्रम म्हळ्यार खंय वचका म्हणना, कळ्ळें, धूर खंय वचका म्हणना, पण जें जाता तें पळोवचें आनी तांतूल तांत कर्म कली करची.
सान्ना चेडवांक खेळोवचें, तांगेल हातभार तांगेल कामाक आमी हातभार लावचो, जे कल तीन दितली ते आनंदान खावचें. आमगेल कले हेल्प जाय जाल्यार तांकां दिवची. चेडवां स्कुला पावय करी कितें काम आसतात घरमळ कडेन तें आनंदान करचें. अरे एके काळी हांव AGM आशिल्लो, DGM आशिल्लो, जनरल मॅनेजर आशिल्लो, आतां म्हाका वटाण सोडलोंच्या सांगता ती. बामण बायलांक मेळ न्हू वानप्रस्थाश्रमांत, तूं सून रांदप करता तिका एक वटाण सोडून दिलें नाल्यार फरस बी मोड दिली, कल्ल बिगडलें. अरे दोग जाणांक मेळ न्हू, आराम एन्जॉय करात की स्वताक लायफ. इतले दिवस तुमकां वेळ मेळना, तो ऑफिसा वता ती घरान बिजी किंवा ती ऑफिसा वता, एकमेकाला राबू वेळ खंय आसत. आतां वानप्रस्थाश्रम स्विकारल्यार आनंदच आनंद. आनंद घेतल्यांक टेन्शन घेतल्यांक सगळ्याचें टेन्शन, आनी टेन्शन घेवचें ना म्हूण ठरयल्यार मेळटा आनंदा पेन्शन. हें लक्षांत दवरात. आनंदा पेन्शन जाय जाल्यार रिटायर जायना फुडें परत रिटायर जावचें ना. हांव रिटायर जायना फुडें म्हाका एक बँकान कॉल आयिल्लो, येतवय म्हूण, तुका बरें पोस्ट दिता ती. हांव सांगलें म्हाका रिटायर जावचें ना, म्हगेले प्रायोरिटीज बदलल्या ती म्हणून हांव रिटायरमेंट घेतल्या वॉलंटरी. तर परत कहलें हांव जॉइन करचें. देवा तें आसता तातूंत सागसून व्हरचें, वय की न्ही. तशी तें सगळें जें आसता ती मायेच त्याग म्हळ्यार तशें करचो. त्याग म्हळ्यार कहलें की मनान ताजे आसक्ती सोडची. आमी कल आत्महत्या करता म्हणना, तर खरो त्याग केल्ल्याचो तर देहबुद्धीचो त्याग. देहबुद्धी म्हळ्यार हांव म्हळ्यार फक्त देहची, आनी म्हणून आमी एटॅच जाता, ती आसक्ती वाडटा. हांव म्हळ्यार देह, आमी मज्जांतल्यान निर्माण जालें म्हगेल चेडवो म्हगेल नात्र सगळ्यांगेल बरेंपण जावंका. नाती लग्न जाल्यात, पण पणतीगेल सुद्दां लग्न जावची वाट पळयतात. तो सर हांव जिवंत आसका कल्ल्याक. हां, तुमी आनंदान देवाल नांव घेता तें राम लल्लाक स्थापन करात न्ही हृदयांतून. कितलें बरें दिसता. तर हक्क त्याग म्हणटात. गुरू म्हणटा ती तशें तुमी त्याग करात. हां, तशें हो त्याग. ताजे नंतर माया. माया म्हळ्यार तें सांगलें 3 नमुन्याची माया. ताजे नंतर कळ्ळें ब्रह्म. जी माया ना तें ब्रह्म. ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें म्हूण सांगू जातलें, जायना. कळ्ळें माती वस्तू आहे की काढून देऊ म्हणटात समर्थ. हें घे, हें ब्रह्म घे म्हणून दिवचें जातलें, जायना. ताजी कल्लेच कळना. तर हें अशी ना तशी ना. माय कल्ले सर ती दिसता, कळटा, हाता लागता, दोळ्यान दिसता, कान्ना आयकता, सगळें जाता. कान्ना आयकून ब्रह्म वया न्हय, दोळ्यान दिसचें ब्रह्म वया न्हय. हां, तरी ज्ञानचक्षुक दिसचे ब्रह्म वया तेवय न्हय. तर ब्रह्म कशें कळटा. ब्रह्म हें तुमी ब्रह्म जावनूच ब्रह्म अनुभवका. अयो बा तें कशें जावचें बा. ताजे खातीर साधना. साधन म्हळ्यार कहलें की तूं देह न्हय. हाजी जर साधन करचें जाल्यार तें आमकां श्रवण भक्ती जाय. तांणी श्रवण भक्ती सांगल्या साधन म्हणून पयली. श्रवण भक्ती श्रवण भक्ती म्हळ्यार नुस्तें आयकूंचें न्हय, कान्नान आयकूंचें न्हय, मनान आयकूंचें. आमकां खंयच्या अंतान मोकळीक जायी सांगात पळोवया. पाणी दे गो. आमकां मोकळी खंयच्या अंतान जायी. जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतल्यान आमकां सुटचें. जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतल्यान सुटचेंच म्हळ्यार कशें तें सुटचें. अशी सुटचें जातलें आमगेल आशा आकांक्षा चिकेच कंट्रोल जावंक. ताजे खातीर पयलीं कल करचें मालकी हक्क कोणाक पूण दिवन सोडचो. आतां आमगेल प्रॉपर्टीज मस्त आसा ती. मगेल चल्ल सांगता ती विकून सोड्या मा. ताजें तें रेंट घेवचें, हें करचें, ताजी मातशी फी तें रेंट वेळेर दितात की ना तें समज पळयतात की ना. ताजे पेक्षा विकून सोडी आनी फिक्स डिपॉजिटा लाई. आनी आयिल्ल्यान तुका कल्लें डोनेट करचें आशिल्लें करी, कल जाय तें करी. तुका एक स्थिरस्थावर आसता न्हू पयशे आसतात म्हणून एमर्जन्सीक, तेमी तशें करी म्हूण. दॅट इज बेटर एडवायस. तर चेडवांनी अशें कशें सांगलें म्हूण चेडवांची आतां आमकां गोमटेची म्हळ्यार ती प्रगल्भ जालेली आसतात. तांचेर थोडो विश्वास दवरका. आमीच तांकां पोशिल्लो आसता न्हय.
आमगे संस्कार असतात तांच्यातून आम्ही मॅच केलेले प्रॅक्टिकलचे काही विचार कर का तरी हें जें असं तर मायेंतल्यान आमकां जर सूटचें असं तरी श्रवण भक्ती करतना आमी पळयलें की श्रवण करयतल जावं का बरोबर आणि श्रवण करतल जावं का आणि करयतल जावं का करयतलो कशी करयता तो श्रवण भक्ती कशी करयता प्रत्यक्षान तो जिवंत असल्यार तो स्वता येवन आमी ताल्या बैसून तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना अशें करून तो हें करता जाल्यार प्रत्येक फावता आमगेलो गुरू देहांत आसता ती म्हूण सांगूं जायना तावळ तेकल म्हणटा ती मी तो म्हाज्या दासबोदांत आहेच हांव खंय वचना जगदाकारे हांव दासबोधा ग्रंथांत बसलां त्या मिती तांतू थावन तुमी शिक्का ती म्हूण आतां तांतू बैसून आपण शिकयता आतां त्या वेळार वाचच्याक कोणी पूण जाय नुस्तें वाचल्यार जालें कळच्याक कोणी पूण जाय हां आतां एक्चुली कळ जाल्यार गो तसलें आमकां कोणें बांदून घालनीच मूळ तें कोणें बांदून घालनी कोणें बांदून घालनी आमी स्वता कल्पनेने आमी बद्ध सती आमीच परमेश्वर आसत जाल्यार कळच्याक सांगता 11 दिशा जवळ जवळ 1 फूट आसतले नांकार येता छाती येता 11 दिशा जाल्यार इतले ब्रह्मांडा वळस घालून येतात आमी सगळे अमेरिके वचून येतात हें पण बशील कडेन ते 1 फूट अंतर सादचें आमकां कांय साध्य जायना तें शिकयतलो तो गुरू तर जगी जाणता पाय त्याचे धरावे खंय कळ्ळें ते सांगता ती आतां गुरू कोरका म्हणटा ती गुरू शिवाय कसलें हें ना म्हळ्यार कोणपणी शिकयतलो जावं का न्हू आमकां जगी जाणता पाय त्याचे धरावे तुमी सांगता न्हू हांव तस पळय 141 मना श्लोक तांतूं तांणी गमटेय दिल्या आतां आमकां पोवच्या कळना जाल्यार आमी कशें करता कोणाक पोवच्या कळटा तांगेल पांय धरतात आपणाचे पोवच्या शिकय म्हूण तूं शिकू वचूलो पळयल्यार तो पोंवतल मनुश्य स्वता फाटीक ते नाल्ला पांय बांदून पोंवतस तर तो एक्सपर्ट स्विमर म्हणून घेतले ना ताकाच पयलीं समय ना कडे आमी बुडतो असल्यार तो आमकां कशें वाचयतलो सक्षम आसका न्ही ते सक्षम आसकिना कशें कळटा म्हणे दास सायास त्याचे करावे जनी जाणता पाय त्याचे धरावे गुरु अंजने वीण ते आकळेना जुने ठेवणे मीपणे ते कळेना जुने ठेवणे म्हळ्यार कोणाक आत्मज्ञान जाल्लें की कोण तांत बुड्डून आस मज्जीत आस तांगेलेंची आमी पळोवंका हातूं सांग तुमकां गमटे तांणी दिल्या कलमेर गुरु करना जान के पानी पीना छान के खंय तशी गुरु करना जान के गुरु करतना आजकाल तरी कलियुगांतू असले नमुन्याचे खरेंची हें आयल्या ती की कोण केन्ना लुबाडून व्हरतले म्हूण सांगूं जायना त्या खातीर आमकां मस्त काळजी घेवंक लागता तर ह्यो गुरूंगेल परीक्षा आमी कोण घेतली म्हूण आमी कोण घेतली न्ही कोणागेल हातांत आमगेले मनुश्या जल्म अप्रूप मेळटा अप्रूप मेळ्ळे तावळी तो सगळो जल्म कोणाचेर तरी चरणांत व्हांवून घालचो आनी तागेल आमी दास जावचे तो बरोबर आत्मज्ञानी पुरुश आसकी ना हें पळोवंक ह्या बाबतींत आमी अत्यंत लक्की आसत इत्या म्हळ्यार आमगे जॉयंट हिंदू फॅमिली बिजनेस आस न्ही तशें आमगे चित्रापूर सारस्वत म्हणा तांगेल एक फॅमिली बिजनेस आसा बिजनेस केल्लें की आत्मज्ञान कोण घेवचें तर प्रत्येकाक एक गुरू असो मठाधिपती जन्म आयल चेडूं त्या स्वाम्यांगेल चरणाचेर घाल्लें की तो मेंबर जालो ताका न्ही डॉक्युमेंट भरका म्हूण ना कळ्ळें आपे मेंबर जालो तरी ते खंयचे हाका आमी शिकतना गुरू मस्त आसता ती पयर सांगल्या सद्गुरू एकच आसता
जाल्यार ते सद्गुरूले आमगेल प्रगती पुस्तक दितना आतां आमगेले धर्मगुरू आसा ती जाल्यार मोक्षगुरू कोणेय विंगड आसूं शकता. फॉर एग्जाम्पल आतां म्हाका मार्गदर्शन ह्या आमगेल्या गुरू परंपरेंतल्यान मेळटस जाल्यार समर्थांगेल संप्रदायांतल्यान गुरू नाम घेतील मिती तांगेल मगल प्रगती पुस्तक तांगेल हातांत आसा. तावळ ते कशी सांगतात पण ते बरोबर आस की ना, हांव बरोबर मार्गान वतस की ना ते कळचे खातीर कल कोरका म्हण हांगा तांणी दिल्या. तर जाणकार कशें कळटा आमकां? गुरूंगेल परिक्षा घेतला आमी कोण, आमी सादी मनशां, तर कशी तांगेल खंयची कस लावंका की हो जाणत आस की ना, म्हळ्यार हाका समज कळ्ळें की ना, हाका आत्मज्ञान जाल्लें की ना, हें कशी कळटा? हांगा समर्थांनी ताची सम लक्षण दिल्यां ती दशक जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा मनी लोचनी श्री हरी तोच पाहे. मन आनी ताणी दोळ्यान चोयता जाल्यार एक नमुन्या प्रसन्न भाव आसता श्रीहरीलो, कळ्ळें? देवा दोळे अशे तागेले दोळे पळयल्यार एक नमुन्या खुशी जाता, आनंद. जनी जाणता भक्त होऊ निराहे. आणि तो श्रीहरीक पळयत मात न्ही, ते श्रीहरीगल इतले भक्ती करता. जाणता भक्त म्हळ्यार कल्लें हांगा की जो सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, सदा बोलण्या सारखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवास पाहे, सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. उदाहरण सांगता, आमगेल स्वाम्या लागीं नाना नमुन्याचे लोक येतात, नाना नमुन्याचे भक्त म्हणून घेता असतात. ते भक्त आसना ती, ते भक्त म्हणून घेतात खरें म्हळ्यार ते विभक्त असतात. विभक्ती मस्त आसता तांकां. हांव मल्ल्या स्वाम्यान पळोवंका, मल्ल्या म्हाका तीर्थ दितन कले विचारका, मगल कौतूक करका, तांकां हांव कले हाडलें तांणी खावंका, हांव कले हाडलें तांणी पळोवंका, असं सगळें आमगेले अपेक्षा आसता ती. कोण वता स्वामीजी म्हाका आत्मज्ञान जाय, म्हाका साधने बद्दल कले शिकया ती, साधने बद्दल शिकया ती. एक आमगेली कोणी रिलेटीव स्वाम्याले वचुली आनी फॉरेनांतल्यान आयिल्ली, तिका इंटरव्यू मेळ्ळो. तर ती म्हणाली पाची तूं कितलें गोमटे कोन्न सांगता, त्या बाबतीन मगल निराश जाली. कल्ल्याक निराश जाली? नाही तांणी साधने बद्दल सांग न्ही कलें. हांव म्हळें तूं विचारलें, तांणी म्हाका विचारलेलें की तुका कले विचारचें आसलें, तरी आपण गप्पच राबली. आतां कोणाल चुकी ही? विचारतले विचारका न्ही, तूं कल जाय तें तावळ तें सांगता ती. कल्ली विचारका हें सुद्दां कळका लागता. ताजे खातीर थोडी पूण आमगेल्या मनाची अवस्था आसका लागता. किवय ना म्हाका सगळें गोत्त असं म्हूण सांगून इद्रा वेल्या गुरू कळटा हें सोदूंक वचुल्यार ते वेळ पांघरून म्हणटात न्ही शहाणे, तशी जावन बसता ती. म्हाका कलें कळना म्हूण. कशें आस मा, बरी आस न्हय, चेड बाळ बरी आसत न्हय विचारता ती, पेटोवन दिता. तुमगेलें मन आमी स्वाम्याले वचचें म्हळ्यार भितर थावन हलका आमी स्वाम्याक गेल्यान तूं चरणान म्हळ्यार आमकां ते भक्तीचें एक हें मेळका, कळ्ळें, बूस्ट मेळका. ते कशी भक्ती करतात तशी आमी करका, हाजी आमकां प्रेरणा मेळका. ती प्रेरणा पुणी आमी घेवन वचका. कोणेय आमकां नामगुरू आसो जाल्यार मार्गदर्शन कोणा लागीं वचत सगळें शेवटी गुरुतत्व एक आसा, हें लक्षांत दवरका. गुरुतत्व सगळें एक आसा. माय पांघरून देह पांघरून आयलें, देह ही माया. आमगेल वारीस तांगेल देहाकय मृत्यू आसा आनी तांकां तें गोत्त आसा. जाल्यार तांणी देहांत आसतना आमी जर ताजो फायदो घेवंचो आसत तर तांणी सांगिल्ली तशी वागका न्हय. तरी हांगा तांणी सांगलें मनी लोचनी श्रीहरी तोच पाहे, जनी जाणता भक्त होऊ निराळे, गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, सदा देव काजी झिजे देह जाचा, सदा राम नामे वदे नित्य वाचा. सतत नाम चालू असता गेलें. एक मिनिट खंय ट्रिप्पाक आनी इतली ट्रिप्स व्हरतात मग स्वाम्यांक स्वतंत्र अनुष्ठान आसता त्या वेळार ते उलयता ती करता ती म्हूण दिसता. जाल्यार एकांत प्रिय तें आमकां एकांत आसलो की आमकां तो सहन जायना. आमकां मॅच्युरिटी येता, आमकां मॅच्युरिटी आयल्या की ना हें ताजे वयल्यान कळटा की आमकां एकांतात आवडच्या लागला की ना. आमकां आमगेले भितर आशिल्लें
नाम इजो असं तो परमेश्वरू ताल्ले आमी संवाद सादचे आमकां आवड निर्माण जाल्या की ना हें आमी पळयल्यार आमी स्वता परीक्षा स्वता करता जाल्यार आमी मस्त म्हणटा असले लोकांक परीक्षा पळोवचे वतात परीक्षा जरूर करता कोण उलयले तशी वागना तांगेल पांय केन्नाय धोर न्ही कळ्ळें नुसते पयशा मागशी लागला शिश्यागेर पयशे उखळूनच्या पळयता तसल्यांगेर पांय केन्नाय धोर न्ही ते बरे गुरू न्हय ती असले पयशा पासडी मेळटात खंय जाल्यार तसल्यांक आमगेल आयुश्य म्हत्वाचें आसा बाळा तें दिवन सोडचें न्हय परत परत मेळना मनुश्य जन्म तावळी तांकां सांगल्यार कशें कळचें जाणता पुरुश म्हूण कशें कळचें जाणतो पुरुश हें कशें कळचें तर सदा देव काजी झिजे देह ज्याचा सदा राम नामे वधे नित्य वाचा आतां हांगा आमगे स्वामीजी संन्यासी आसा ती जाल्यार कितली की हेवे आसता ती कोण ग्रहस्थाश्रमी आसता ती ते कशी करता ती स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा हांग सांगलें सदा बोलण्या सारिके चालत आहे अनेकी सदा एक देवासी पाहे सगुणी भजे मूर्ती पूज करता ती आमकां सामुदायिक पूजन करता ती इथे म्हळ्यार तांणी पूज करतना मागशी आमी गप्प मारता बसतालीं तशी जावं नये म्हणून दे इनवॉल्व आमकां त्या मंत्रांचो अर्थ सांगून अर्था प्रमाण ते मंत्र आमकांय म्हणच्या लायता ती आनी तेमी तांणी पण आशिर्वचनांत हें सांगता ती की लेश नाही भ्रमाचा म्हळ्यार सूक्ष्मांतवचा ती त्या सगुणांत जे दडल्या या टोपी खाली दडलंय काय काय तशी या राममूर्ती आतमध्ये दडलंय काय हनुमंताने छाती पिंदून रामपंचायतन तागेल अंतर्मनान दाखयलें छाती ताणें खरी पिंदल्या की ना म्हण गोतना रगत येतलशिलें मौन पडतलशिलो जाल्यार छाती पिंदून म्हळ्यार कहलें तागल आचरणाने तागले लुक्स ते सगळे जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा नसे अंतरी काम नाना विकारी उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी आता ब्रह्मचारी म्हळ्यार हांगा गृहस्थाश्रमी ब्रह्मचारी संन्यासी आसकावे ना मनाने एकी बायल एक वचनी किंवा मनाने माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा श्रीकृष्ण म्हणटा की कोणी म्हाका भोगी म्हणा ती मी योगी कर्माचा तशी जावंका कळ्ळें दुसऱ्यांक बॉदर करची ना मनाने ब्रह्मचारी निवाला मनी लेश नाही तयाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा तशी मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी उपाधी म्हळ्यार आ बैल मुझे मार म्हूण आमी कलकल्यांत मात घालून बसतात गरज आसना आनी मागीर तांचो झगड जाता ती वाद जाता ती पण कोणें झगड आयल तरी स्वामीजी आमगेल कशी सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा क्रमी वेळ जो तत्व चिंतानुवादे न लिंपे कदा दंभ वादे विवादे दंभ कोरणे करी सुख संवाद जो उगमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा सदा आर्जवी प्रिय जो सर्व लोकी तो सगळ्यांक प्रिय असता सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी मुख्य म्हळ्यार विवेक आणि वैराग्य आसता पुरो म्हणचे आणि खंयचे सार आस खंयचे असार आस खंयचे नाश जावचे आस हें समक कळका विवेकान प्रत्येक काम करतना आमी विवेकाचे शस्त्र लावन पळोवंका सम शिजल्यांक की ना पळयतना आमी काली ते खमण डोकळो केलो घार शिजल्यांक की ना पळोवनचे एक चाकू घालून पळयलो तांतूं ताका खिचून येवं नये तशी विवेक म्हळ्यार कहलें वैराग्य आनी विवेक विवेक म्हळ्यार खंयचे खंयचे सार खंयचे असार तशी देहात्म बुद्धी देह हें जड आसत जाल्यार आत्मबुद्धी तांतुली ती प्रत्यक्ष आसत हो विवेक जावंका सत्य आस विवेकान सत्य खंयचे असत्य खंयचे हें कळका न बोले कदा मिथ्य वाचा त्रिवाचा त्रिवाचा म्हळ्यार कहलें की विंगड भाशण आज एक उलयलो फायेक उलयलो पर एक उलयलो एका एक मेळना तशें आसूं नये जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा तांणी कायम हे शिश्याक आपणा खांतान भायर काडचें आस हें प्रेम जाय कळ्ळें सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी
मिळे ना कदा कल्पनेचे निमेळी, चळे ना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा. ताका निश्चय त्या तरी आत्मज्ञानी लोक असतात ती जरा निश्चय आमचे बद्दल असता की आमकां आत्मज्ञान कोण दितलो आपण, अशी जी कळकळ हां तो कशी असता. नसे अंतरी नष्ट आशा दुराशा, नसे अंतरी वसे अंतरी प्रेम पाशा पिपाशा. ऋणी देव हा तांक देवाक ऋणी करून घेतल्या. संत तुकाराम म्हणतात ही तांक मस्त कष्ट आयले. ते म्हणतात भक्ती ऋण घेतले माझे, चरण गहाण आहेत तुझे. कळणे. प्रेम व्याज देई हरी, माझा हिशेब लवकर करी. मी न सोडी माझे कीर्तन, सदा करी तो कीर्तन. आणि यासी साक्ष सद्गुरु राजा मगल गुरु हा नाव वकील मगल गुरु असं तो साक्ष दिता. त्याने ती तू मल्ल्याथान ऋण घेतल्या म्हाका मुद्दल दिवं नाका जाल्यार प्रेम पुणी दी हें हक्कान सांगची. तितली देवाक ऋण तितली भक्ती भाव आसता. आणि कशें असता तो दिनाचा दयाळू, मनाचा मवाळू, स्नेहाळू कृपाळू, जगी दास पाळू. तया अंतरी क्रोध संताप कैचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आता हे कोण आशिल्ले असले गुरुदेव रानडे आशिल्ले. नंतर आणि कोण गुरुदेव रानडेन गेले तरी तुमकां सांगता हांव. तांगे साधनेची पंचसूत्री आशिल्ली. ते केन्ना सांगताले पहावे आपणासी आपण, आम्ही स्वताक पळोवनचे शिक्का. की गुरू गेला तूं आम्ही स्वताक पळोवनचे शिक्का. गुरू हे कारंडिशी असतात. आम्ही डोळे वटान पळयले ते डोळे वटान पळयतात. आम्ही प्रितीन पळयले तांगेल दोळ्यान तूं एक नमुन्या प्रीत येता. पळयात तुमी. आम्ही थोडशे एक पाऊल मुखार उचले ते 10 पावलां आमचल्या येतात. पण आम्ही एक पाऊल सुद्धा मुखार घालना ती दुर्दैव न्हय आमगेले. तर ते तांगेल पंचसूत्री तांणी साधन कशें केलें म्हणून सांगतात. तांत कल जाता भगवंताला जाणण्याची परम जिज्ञासा पाहिजे. भगवंताक म्हाका हांव मेळयतलींची हो कोण बा देव देव म्हणटा ती कोण तो कशें खंय तो मगल हान तो असं म्हणटा ती पण म्हाका इत्या दिसना म्हाका पळोवनचें म्हणलें एक जिज्ञासा जिजीविशा. ते लास्ट टायम सांगिल्लें आत्मज्ञानात जिजीविश आसका, लालच आसका. आम्ही बाकीच खंय खंय मोह करता ती पण तांत जो मोह तांत मोह आसका, निश्चय आसका, निष्ठ आसका तरी मात्र ते गुरू आमचे खातीर कले करूं शकता. ती कल्या म्हळ्यार आम्ही कशें आसा ती हाजेर अवलंबून आसता की आमकां मेळटा की ना. पण बरे गुरू मेळ्ळ्यार बद्दाच श्रवण भक्तीने समज श्रवण भक्ती जाल्यार कल जाता आमगेले सगळे पार जावचे शकता. तेमी जर ते श्रवण भक्ती करच्याक सुद्दां थोडे जागेपण आसका. जशें ते उंटांक गेले काणी सांगिल्ली लास्ट टायम. 2 उंटांक एकल्याक कल्पनेन बांदिले दोरी कमी पडली म्हणून एकल्यान सांगलें तूं नुस्तें एक्शन करता बांदून घाल्या म्हणून. म्हळ्यार तो हीज अंडर इम्प्रेशन की तो बद्द आसा, तो बसून रावतलो खंय धांवन वचना. तो दुसरो दिवस हाक्क दिसता त्या माहुताक आपण काय बांदन दिसले उठरे उठरे म्हणटा. दुसऱ्याक दोरी सोडयता हागले सोडयना म्हळ्यार बांदिले ना म्हणून. तरी तो हल्लनाची तावळ तो गुरू सांगता का तूं बांदिल न्हय काली तशीच कल्पनेने अशी एक्शन कर की ताका सोडयतच. आणि तो तशी करना पण तो उंट उठयता. पण तो उंट केन्ना उठयता न्हिदोन पळयला आशिल्लो उंट पळयनाची तो एक्शन करता पडला हांगा. आणि तो उंटाक लक्षची ना. आमगेल तशें आसा. आमकां श्रवण भक्ती म्हळ्यार ते सांगता तूंच परमेश्वर आसा तूंच परमेश्वर आसा तूं कोणें बांदून घालनी. हे पळय हांव तुका सोडयता म्हण एक्शन करता ती. तशी ते कोशांत आशिल्ले ते कीड आसा न्ही अळी म्हणटात ताजी फुलपाखरू जातकय तर तो भ्रमर किटक भ्रमर न्याय म्हणटा ती तो गू 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 करून फिरता. आतां तुका पाक फुट्टली आतां तुका पाक फुट्टली तूं हो जातलो कोण फुलपाखरू जातले ते कोश पिंजून भायर यो. पण हो भितर न्हिदोनू राबलो सिल्का कीड असो तरी कले जात तुवें श्रवणांत आमी हें आसका कले सावध आसका.
तरल मनान आयकूं का, टिपका ब्लॉटिंग पेपरावर टिपका. मन आमगें तरल ब्लॉटिंग पेपर सुद्दां आमकां ताजे पयलेंचे ते तेलकट ब्लॉटिंग पेपर असले ताका कले खिचना. आजकाल ब्लॉटिंग पेपर म्हूण आसनाच म्हणा, म्हाका गोत ना, हांव हल्ली वापरलेले पळय न्ही, सगळ्याकय टिश्यू आयल्यात. पण टिश्यू जाल्यार टिश्यू, पण पयलेंची वायट जाल्ले टिश्यू असले न्ही ताज्यान कसले उद्दां ते पुसूं जायना. तशी आमी जे टिपचे आसता न्ही, प्रती एकल्यांत गुरू बसला, प्रती एकल्यांत तांगेले गूण टिपका ती. तांगेले अवगुण म्हूण आमकां दिसतात न्ही ते सुद्दां टिपका ती. कसल्याक टिपका ती, की आमकां ते अवगुण दिसता ती म्हळ्यार आमचेर प्रकाश घालचो. आमच्यान ते अवगुण आसतले म्हणून तांच्यान दिसता ती. ते कशी काडचे हे विचार घेवचे. त्यागार्थ, आचरणार्थ, अशी 2 नमुन्याचे गुण अवगुण असतात. तरी गुण थोडे आचरण करचे सारखे असतात, थोडे कायम मनान दवरचे असतात. एक प्रेरणा मेळ्ळी आमी त्या हाज्यान. तशी ते प्रत्येक ब्लॉटिंग पेपर मन म्हळ्यार इतली तरल करका, ब्लॉटिंग पेपर चिकटले की ते शोषून घेवका आणि ताबडतोब वायट गुणांक त्याग करका आणि एक एक गुण गुरुंगेल सान्निध्यांत वचून एक रोपटेशे घेवन येवका. ताका खात पाणी घालून ते चिंतन मनन करून ते रोपटे वाडोवका. की नाम घे बाळा, नित्याक नाम घे, इतलें नाम घे. तर करचेंची, दिवस असो रात्र असो ते करचेंची. इतलें माळाच करका म्हणना, सतत नाम घे. ना म्हाका हें पळोवचें आसा, म्हाका तें करचें आसा, हें करचें आसा, आज वेळ मेळ्ळी. नाम घ्याया वेळ नाही ती वेळ तू होऊ नये, हर क्षणाचा साक्षी तूही जाण तू घेऊ नये. काम करिता घाम आला राम तू होऊ नये, गात्र थकले नेत्र मिटले आराम तू घेऊ नये. सुखद शब्दे शरीर फुलले रोमांच तू होऊ नये, दुःख अग्नी हृदय जाळी अश्रू रूपे विझवये. गर्व झाला कल जामका, गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये. अपमान केलो वाईट दिसता, अपमान तू होऊ नये. अपमान झाला खंत वाटे धीर तू घेऊ नये. ते हे सांगता ती गुरू आमकां सांगता ती, श्वासात ये, भासात ये, हास्यात ये, रुदनात ये, सगळ्यांत नाम कायम टिपका. नामाचं तंतू, नामात जो भाव आस न्ही तो तंतू असत. शब्द हे मणीशे असत, तंतू न्ही ते मणी धरून आमी जपमाळ म्हळ्यार शेवटी कल्ले 108 तत्व असत. त्या तत्व हें हांव न्ही, हें हांव न्ही, हें हांव न्ही, राम, हांव राम, हांव राम, हांव राम म्हणून तें ताणटा ती. आनी तातूंत भाव केलो राम तत्व हो भाव आसता, ती दोरी तांच्यान ते मणी आमी ओडतात. अशी हें हांव न्ही, तरी हांव कोण, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विदुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम. तशी आमी जावंका. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. कड्डेरी तें जालें जिज्ञासा, भगवंताक जाणण्याची परम जिज्ञासा. कडे गुरुदेवाक एक फंत आमी गुरु करना जान के पानी पिना छान के खंय, तें सगळं कोण पळयलें. कडे त्या गुरूंचेर एक फंत आमी शरण वचुली, कड्डे तांचेर अनन्य श्रद्धा दवरका. आतां हांगा रामकृष्ण परमहंस आसत न्ही, तांकां संन्यासी शिश्य आसताले आनी ग्रहस्थ शिश्य आसताले. ते तांतूं मस्त भेद करताले. म्हळ्यार तांगेले बायलेक सांगताले ते शारदामाक की हांकां 2 चपाती वाडच्यो, जास्ती वाडनाका. इटा म्हळ्यार ते संन्यासी आसत, तांगेले साधन करचें आसत. हे ग्रहस्थ पाप केन्नाय नाही, ते कुळार भोगूं आयल्यात, तेमी तांकां मस्त दी म्हूण. तर हांकां वायट दिसतालें आमकां मात्र कमी दिल्ल्यान. जाल्यार तांणी वचचे वेळार तांगेलें सर्वस्व, तांगेलें पुरें जें आत्मज्ञान आसा तें सगळें त्या संन्याशांगेले जोळयेंत घाल्लें. ग्रहस्थांकय दिलें, पण ग्रहस्थांनी येवन ते सेवा करपाक लागलीं. पण संन्यासांतल्यान करून घेतलें आनी तांकां दिवन सोडलें. म्हळ्यार परिसान परीस निर्माण केलो जो त्या ग्रहस्थांक परत परीस करूं शकता. हें गुरू तत्वाचें तांकां दिवन सोडलें. तशीच एक घरांतूं एक सासू आनी सून, माय आनी सून,
नवीन लग्न जाल्लें ती चलये लग्न जावन वचल्या ती गेल्या त्या माई गेल्या तर ती कुळारपणा येता जाल्यार हितल्या थान शुन्यल्या थान पुरे तिचे खातीर करून घेता तिका त्या चलयेक कसलें काम सांगचें ना त्या चलये आनी जावं आयलें ती आराम फिरू वता ती आनी हिगल बामणा सांगात ती फिरच्या वेळ ना सगळं तिक मनान तेता अरे अशें केल्या भेदभाव करता मगल माईन हां तिजे खातीर कापड हाडल्या हां तुजे खातीर नंतर पळया मग आपण दिता तुका म्हूण म्हणटा जाल्यार पयलीं ही आतां वता न्ही ही अर्जंट आसा म्हूण तिजे खातीर सुन्नेल्या थानूय कापड मागोवन हाडलें सुन्नेन वचून हाडलें स्वता खातीर हाडलें तें तिका दिल्लें चलयेक ती घेवन वचूली ती केन्नाय दिसता अशी कशी ही चलयेक दिता आपणा दिना जाल्यार केन्ना मोरू पडली ती माई तिने तें सुन्नेक आपयलें कल्ल जाय हां तुका कल्ल जाय नाही तुगेल चलयेक आपोवं तावळ ती म्हणाल ना मगल चलयेक दिवचें आशिल्लें पुरें दिवं जाल्यार आत्तां हें घे थंय काडी कपाट उगडी तातूंत चावी आसा ती त्यो हाडी हां अमूक उशा म्हळ्यार चावी अशी काडली ह्या चावीन तें कपाट उगडी पुरे दाग दागिने पुरे आज धरून हें सगळें घर तुगेलें ह्या चावी तुगेल्यो तूं मगल घराची मालकीण तेमी सगळें तुगेल जालें मालकी हक्क हांव तुका दिलो तावळ तें सुन्नेक वायट दिसता ती म्हणटा मगल मनान तशी शंक तरी कसली आयली तशी आमगेले गुरुदेवांचेर अपार श्रद्धा आसता अनन्य श्रद्धा आसता की ते आमकां कितलें वायट वागयलें म्हणून स्ट्रिक्ट राबले तरी आमचे खातीरच ते म्हणटात गुरू नाम घेया ती त्या नामाचेर निश्ठ दवरका आमी नामा मदीं प्रेम दवरका प्रेमान नाम घेवंका हां आनी नंतर हें कलें कडे त्या हाजेर सगळ्याचेर श्रद्धा आसता अशी केल्यार मात्र आमी अधिकारी जाता ती आमकां आत्मज्ञान जावचें शकता हें सगळें हांवें केल्लें कोणें आमगेल्या उद्धवान तें केल्लें तशी आमी केल्लें आत्तां तें सांगता ती बरोबर तूं कल्ल सांगचें आसा तें आपणाक कळ्ळें हां तांणी विचारलेलें की प्राप्त झाले अद्वैत ज्ञान अभिन्नपणे जे विज्ञान तेच जाण आत्मनिवेदन जे ते मीतूपण नाही तांणी पयलें हांतू साधना निरूपणान तांणी विचारलें पंचभूतांक दास जावं नाका म्हूण सांगिल्लें गुरूंनी तर तांणी म्हळें ओके हांव जायना हां तर जे दिसलें जे धातू मुर्तीची आमी पूज करता ती तें पंचभूत आसा ती आमी दास जावं नये म्हळ्यार ते पूज करची नावें तर शिश्याक एक आशंका उद्भवली आनी हांतू मोकळें मन असल्यार मात्र आमी कलेपणी करूं शकतात मन मोकळें आसता आमगेलें मोग आसूं नये किंवा मन मारनूय जगचें ना पण मोकळें आसता तरल आसता तांणी तितलें गुरूंचेर श्रद्धा आसता की आमी दिशील प्रश्न विचारना निरागस मनान ताणें विचारलें की पंचभूतांचा दास जावं नये म्हणटा ती तयास मायेमध्ये वास भोगी नीच नव्या सावकाश पुनरावृत्ती मागीर शिष्य म्हणटा म्हणे आशंका उद्भवली पंचभूतांची सेवा केली बहुतेकी सगळ्यांनी साधू संत सगळे जाण करीती भूतांचे भजन आणि धातू पाषाण मूर्ती हाजे सुद्धा भजन करतात ती अष्टमूर्ती उपासन करतात म्हणतात ती जे कोणी नित्यमुक्त झाले त्यांनीही धातू पूजन केले तरी ते पुनरावृत्ती पावले किंवा नाही हां साधना निरूपणांतले 21-22 श्लोक ऐसा शिष्याचा अंतर्भाव जाणून आनंदला गुरुराव तांणी म्हाका हें दी तें दी म्हाका पयस दी असलें मागून घेनी जेन्युइन मागलें तरी तांकां दिसता आतां शीघ्रची हा अनुभव पावेला आता त्यांनी ती कृपा दृष्टी तांगेल घाल्ली आनी तांकां सांगलें आतां यो बाळा एक जा आनी ताका कल केलें प्राप्त झाले अद्वैत ज्ञान कळ्ळें तांकां तांणी एक कोण घेतलें म्हळ्यार कळ्ळें अभिन्न ज्ञाता केलें ताका त्या साधकाक साधक सिद्ध होता धन्य वेगळे वृत्ती शून्य पावती प्राणी अभिन्न ज्ञात जालो तो म्हळ्यार एकच जालो मार उडकी तो मार नाशिल्लो जाल्यार ताका हात धरधरी ताण आनी तांणी बुडयलो तांतू यो म्हूण हांव सांबाळटा तुका आनी सांबाळ ते बुडले भितर पळयल्यार माये सागर तिरोधान मायाची ना खंय गेली माया माया केन्ना नाशिल्लीची म्हणटात सद्गुरू
हेंची तूच परब्रह्म आता कळलं वे तूंच परब्रह्म असं पण तू काय आता मोर का म्हण ना देह असतं म्हणसं तू राबता पळय त्या तुका दिसतात वे हां आता तुक थंड तांचे बाकीचे लोकय तुका दिसता असतात तांकां कल दिसता तरी तांक तू सुद्दां हांवच असं म्हण दिसता परमेश्वर दिसता होय की नाही परब्रह्म दिसता तरी त्या रडता असं ती मागीर तुका कणव येवंका नवें हां दयाळू मवाळू जगीत दास पाळू अशें जावंका तुवें तांगेल सेव करका ताजे खातीर देह धारण करून आशिल्लें तेन्ना तुगेल साधन सोड नाका ती साधन तांचल्या थंय करून घे आनी तूं आतां जाणता भक्त जा ही ज्ञानोत्तर भक्ती हां आणि ते सांगतात आत्ता तुगल अनुभवा तू सांग हांगा समास 5वा स्वानुभव निरूपण श्रीराम जय जयाजी स्वामी सर्वेश्वरा आम्हा अनाथांची या माहेरा सार्थक झाले जी दातारा तुमच्या कृपा कटाक्षे आत्ता निकल केले तुका सगळं मेळ्ळें प्राप्त झाले अद्वैत ज्ञान हां तरी आत्ता तू तुगले हें सांग कळणे आणि मजपाशी सांगणे अनुभव आपुला तुगल अनुभव सांग या मनाचे निसंगती आता शिष्य हांग उलयतस आपणाला अनुभव सांगता स्वानुभव या मनाचे निसंगती जन्म घेतले पुनरावृत्ती माया माईक असोन भ्रांती वरपडा जालो होतो वरपडा म्हळ्यार विंगड जालेलो हा मायेन तू डुबून गेलेलो बुडून गेलेलो हां माईक असता ही भ्रांती असं हें कळण सुद्दां लोक म्हाका सांगताले पण म्हाका तरी कळटा पण वळना अशें जालेलें हांव तान बुड्डून गेलेलो जी मी मानवी किंकर हांव एक शुद्र मानव म्हूण जल्मा आयलो आत्तां पळयल्यार तुमगेल कृपेन एकाएकी जालो विश्वंभर अरे संदेह तुटला थोर यातायातीचा निस्संदेहच का गुरु लागी एक सुद्धा संदेह वर नाही गुरूंचेर चित्त सुद्धा संशय वर नाही तोची पावता तोची अभिन्न ज्ञात जाता अभिन्न म्हळ्यार तांतूंची गुरु स्वता घालते देहाचे हे काण घालता ती आनी ताका दोर न्हू तत्वान बुडयता तेणी स्वता सुद्दां बुडता ती तावळी त्या दोनी एक जातात परिसाक थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची जाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी तशी जाता आणि आता हो आपणाला अनुभव सांगतस एकाएकी जालो विश्वंभर संदेह तुटला थोर यातायातीचा यो वच कोर न्हू त्या कोळ्याक अशी फुलपाखराक दोरी बांदून एक खेळ खेळटात पाप कितलो फुलपाखराक त्रास जाता आसतलो तशें आमकां जाता परी मी संसाराहून सुटलो मी पयले पार पावलो मीच सकळ विस्तारलो सर्वांभूती तो तांगेल अनुभव सांगतस मीच करून अकर्ता मी परेहून परता मज मते वार्ता मीपणाची नाही ऐसे हे निज बीज गाळी व मीपणाचा पुंज तो मुरालिया सहज सिद्धचे आदी अंती तर समर्थांक सांगतात हे निज बीजच पळय गाळी व मीपणाचा पुंज तोवे दवर नका मी करून अकर्ता मी काण घाली हां गाळी व मीपणाचा पुंज तोवे नाका तो कचरोय नाका तोवे काण मग दिवन सोडी तो मुरालिया सहज सिद्धचे आदी अंती हां ऐसा शिष्याचा संकल्पी जाणून या बोले भवरिपू म्हणकले भवसागराचो शत्रू जो सद्गुरू असो भवसागरांतल्यान आमकां पार व्हरतलो तो संसार सर्प भग्न दर्पू आमगेल गर्व घालयतलो केला जेणे हां जे स्वामींच्या हृदयी होते ते शिष्यासी बाणले अवचिते जेथे सामर्थ्ये परिसाते लोहो अंगी बाणे परिसाने लोहा सुवर्ण जाता जाल्यार हांग कल जाल्यार स्वामी परिसाचा स्पर्श होता शिष्य परिसची जाला तत्वता हे 9वा श्लोक पळया ती तुमचल्या बुक कसले स्वामी परिसाचा स्पर्श होता शिष्य परिसची जाला तत्वता गुरु शिष्याची ऐक्यता झाली स्वानुभवे हे तो उद्धव स्वानुभव सांगतो स्वानुभव निरूपण आहे गुज स्वामींच्या हृदयीचे शिष्याच वर्मतयाचे प्राप्त झाले योगियांचे निज बीज झाले नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या हां तशी एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंगभरी नाका कानातून बघा कशा फांद्या टरारल्या फळा फुला नाही वाकल्या हो जागोजागी
सर्वी पाना फुला नाही एक शांततेचा रंग आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात. सर्वी फळा फुला नाही एक भक्तीचा सुगंध त्यानं बांधियल मज मुळी बंधावीन. अशी त्या स्वानुभव सांगतात. झाली स्वानुभव आहे. गुरु शिष्याची ऐक्यत झाली. गुरुस्वामींच्या हृदयचे शिष्यास वर्मतयाचे प्राप्त झाले योगियांचे निजबीज. तर हे आम्ही हांगराबी आम्ही 9-10 श्लोक त्या परत घेऊया आणि हांगराब्या टाईम जालो जाल्यार हें इतलें गोमटेसं नुस्तें गोमटें म्हणून उपयोग ना. आमी अभिन्न ज्ञात जावंक अनन्य श्रद्धा गुरूंचेरी, अनन्य श्रद्धा दासबोधाचेरी, अनन्य श्रद्धा आत्मारामाचेरी आमकां आत्मज्ञान जाताची जाल्यार ते उंटा वारणीत दोन राबून उपयोग ना. त्या आमगेल जेन्ना दोरी सोडयतात कल्पनेची दोरी त्या वेळा आमी निदान जागीपणी अस्कातांतल्या पळोवंक ते दोरी सोडयतच ती आमी सोडोवन घेवंका म्हणून ना. आबा म्हाका अजुनी बांदिलेंचें आसा म्हूण बसना. म्हाका मुखाल जन्मांत हें जायी तें जायी म्हूण म्हणचें ना. मुखाल जन्म मनशाल मेळटा म्हूण सांगू जायना. तर हांगा आमी राबया आनी श्रीरामाल प्रार्थना करुया सगळ्यां खातीर. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. हे सगळ्यांनी मेळून हे कीर्तन पुष्प म्हणा, विवेचन पुष्प म्हणा. त्या श्री समर्थ तत्व रामतत्वाचे तत्वांत आमी अशी उमटून सोडया आनी तांगेल प्रार्थना करुया की आमकां अभिन्न ज्ञाता कर रे देवा, कर रे देवा. हांव तुगेल चरण केन्नाय सोडचो ना. तुगेल कृतज्ञता हांव कृतज्ञ आसतलो कायम तुगेल्यागेर आनी तूं म्हणलें तशें हांव करतलो. हेची दान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा. गुण गायीन आवडी हेची सर्वई माझी जोडी. तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी. तशी सुखाने तू म्हाका परत गर्भवासान घाली आनी तू त्या वेळार हांव सगळ्यांक भायर काडचे खातीर तुगेल कृपेन हांव तूं दिल्लेलें काम करता. कल्लदित तें काम करता. खंयच्याय शुद्रांग जातीन घाली हांत घाली हांव येवच्या तयार आसा. कितले कश्ट काडच्या तयार आसा. जाल्यार देवा तुगेल कृपा जाली. तुगेल चरणांत सोडची म्हाका बुद्धी दिवं नाका. हेंच आमी प्रार्थना करुया आनी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.